Dai Knubirovia. Berkat Yesus senggi lilung cini beli bidung Bapa tuji sumber ami ayah Ukmik tusis lauti guzusu suntus kuntusku giunai liawur pun tuji hati Berkat Yesus senggi lilung cini beli bidung Bapa tuji sumur ami ayah Ami Bapa tuji visleli persa Ye pavitra stani yasaki wo Tuve sedaiskan gitlo lo Sembremong kaya wo pa Berkat Yesus senggi beli bidung Bapa tuji sumur ami ayah देवाची कृपा आसा धाराळ ताचेरच आमचें बळ बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचे सवे आसो जेजू बाळका थंय भोव मोगाचें न्हू तुंस पुरो सोम्या म्हणलो ध्येय उद्देश वा विशय घेवन बाळक जेजूच्या फेस्ताचें नव्यान आमी आरंभ केली आनी आज आमी नियाळ करता देवाची कृपा आसा धाराळ ताचेच थंय आमचें बळ जेजू बाळकाची परब करचो उद्देश जावन आसा जेजू बाळकान आमचें थंय वाडत वाडत वचचें आनी आमच्या मनशा सैबाक आमी ल्हान ल्हान जायचें आनी आमकां आसा देख सान तेरेज जेजूच्या ल्हान फुलाची ताणें जेजू बाळका म्हळें तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो आनी जेजू बाळका तिणें वेंग मारली जिविताच्या अखेर पर्यंत जेजूच्या एकवटान ती जियेली आनी तिच्या अस्कतकायेंत तिच्या उण्यापणांत तिच्या पिडेशिडेंत तिच्या कश्टा अनवरांत देवाची महिमा परजळाक आयली आमी जेजू बाळकाक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करता आसतना जेजू बाळकाक आमचें जिवीत आमी संपूर्ण तरान समर्पण दितना आमच्या जिवितांत देवाचें बळ देवाचें सकत आनी देवाची महिमा परजळटली हेंच ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमचेच पासून आमच्या जिवितांत देवाचें बळ आनी सकत उजवाडाक येवन दी आमच्या मोगाच्या मनशांतय आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांतय सगळ्या संवसाराच्या सर क्रिस्तांवांतय आनी सगळ्या मनशा कुळांतय देवाची पदवी आनी सकत परजळाक येवन दी म्हणून मागून हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया आमच्या जिवितांत देवाच्या सामर्थ्याचेर आमची भावार्थाची बुन्याद बांदून हाडच्या बदलाक आमी आमच्याच सक्तेचेर आनी संवसारी वस्तू आनी आस्ती बदिकाचेर पातयल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो He
प्रार्थोया. जेजू बाळकाच्या ह्या पुण्य क्षेत्राच्या सर दानी बसत आम्ही मागया, हिताच्या अंतका बसत, बेनेफॅक्टरा बसत, पात्रोना बसत, हर एक तरान हांगासर कोम करतल्या समेस्त बसत आम्ही भक्तीपणी मागया. सर पदवेदारा देवा आमच्या बोमगाळ बापा, मनशा कुळाच्या सडवंदराचो जल्म नेकेत्राच्या उसवाडान समेस्तांक तुवें परगटलोय, तर आमच्या काळजांनी ताची वळख वाडय. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. सा पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाप. हांव मुची बडाय सांगीन जाल्यार तें पिशेपण जावचें ना, कित्याक हांव उलयतां तें सत. तरी पूण मुचें तें दिसता आनी मुचें तावन आयकूंक मेळटा ताचे प्रास चड मुचे विशयन कोणेय वडवीक चिंची नाका, देखून ती हांव सांगिना. म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशयान उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासत गर्वाक पडनाये म्हूण मुचे कुडीन एक फडाफडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वाक पडन म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका तपडयत आसा. वो दुस्मान मुचे तावन पयस सरू म्हणून 3 पावटी सोम्या लागीं हांवें मागलें, पूण ताणें म्हळें, मुची कृपा तुका पुरो, कित्याक मनशाचे अस्कतकायेन मुची सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत मुचे थंय वस्ती करचे खातीर मुचे अस्कतकायेची वडवीक हांव खुशेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासत मुच्या अस्कतकायांनी, बेपरवानी, कश्टां अनवरां दगदण्यांनी आनी आटेविट्यांनी हांव धदोशी जालां, कित्याक हांव अस्कत तेदना हांव निजायकी सत्यवंत. देवाचें उतर हें, देवा तैमान आत्मा मुसो विषय घेता. देवा मुसो विषय घेता. देवा तै आत्मा मुसो विषय घेता. ताची तावन मातमोची राखण येता. देवा तै आत्मा मुसो विषय घेता. ताची तावन मातमोची राखण येता. तोस मुजे गडाप, तोस मुजे तारण, तोस मुजे गोटे आनी तोस मुजे रक्षण. तोस मुजे गडाप, तोस मुजे तारण, तोस मुजे गोटे आनी तोस मुजे रक्षण. देवा तैमा आत्मा मुसो विषय घेता. देवाची वाट राखता आत्मा मुसो, कित्याक तो एकलोच मुसो आसरो. देवाची वाट राखता आत्मा मुसो, कित्याक तो एकलोच मुसो आसरो. तेस मुजे गडाप, तोस मुजे तारण, तोस मुजे गोटे आनी तोस मुजे रक्षण. तोस मुजे गडाप, तोस मुजे तारण,
तोच मुझे खोटे आणि तोच मुझे रक्षण देवा तैमान आत्मा म्हजो विशेव घेता देवा तैमान आत्मा म्हजो विशेव घेता Service Kirtan gaya somya kamcha suti kara navakacha Bogorsia raya kamcha service pura jai service pura jai service pura jai service pura jai सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसो जुआं प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशिवेची आपली वेळ घडी लागी पावली म्हूण जानासलो संसारांत आशिल्ल्या आपणांचो ताणें मोग केल्लो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो तांचे सांजेचे जेवण चलतले जेजूक विश्वासघातान पाराधीन करी जय म्हूण सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत ते दोळूस घट्ट केल्ले बापान चड वस्तू आपणा आदीन दिल्यात आनी आपूण देवातान येवन देवातय फाटी वेता म्हूण जेजू जानासलो देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो तो सिमांव पेद्रू सरशी आयलो पेद्रून ताका म्हळें सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय जेजून ताका जाप दिली हांव कितें करता तें तुका आतां समजना पूण मागीर समजतलें देवाचे उतर हे आखणी तुका क्रिस्ता शुभ वार्ता वाचून बक्षून फातका आमची वाडोवंक भावार्थ आमचो जेजू बाळका थंय भोव मोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक जेजू बाळकाच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां जेजू बाळकाच्या फेस्ताचो संभ्रम वाऱ्यार आसा 9 दिसांचे नव्यान कर्ण जेजू बाळकाचें फेस्त आमी आचरशिता आनी ह्या नव्यानाच्या दिसांनी हरी एका दिसा एक विशेष विशय काडून तो आमी नियाळ करनासा प्रमुख विशय जावन आसा तुनसो पुरो सोम्या आनी आयचो नियाळ जावन आसा देवाची कृपा आसा धाराळ ताचेच थंय आमचें बोळ हे नव्यानाचे विशय आमच्या काळजांत रोंबले जाल्यार जेजू बाळकाच्या फेस्ताचें आचरण खरेंच आमच्या जिवितांत सार्थक जातलें देवाची कृपा आसा धाराळ ताचेच थंय आमचें बोळ कृपा म्हळ्यार कितें खंडी जावन आमी नियाळ करूंक फावो इंग्लिशांत कृपेक आमी ग्रेस म्हणटा ग्रेस चडावत जावन आमी वापरचो शब्द ग्रेस जावन आसा केदाळा परिक्षेंत फेल जाल्यार ग्रेस मार्क्स आमकां जायचे न्ही हय 40 मार्क्स पास जाल्यार पास जावंक जाल्यार 1-2 मार्क्स उणें मेळ्ळ्यार ग्रेस मार्क्स मेळ्ळ्यार बरें आसलें म्हण चिंता 50% जाल्यार इल्लें ग्रेस मेळ्ळ्यार बरें आसलें इंटरव्यूआंत आमी सारकें करूं ना जाल्यार म्हाका इल्ली ग्रेस दिल्ली जाल्यार बरें आसलें म्हण आमी चिंता आमी
ज्या शेवटाक पावस तें पावोंक इल्लें उणें पण पडलें जाल्यार तातवार पडलो जाल्यार कोणें भरती करून दिल्लें जाल्यार आमी चिंता ताका म्हणटात ग्रेस. आनी देवा समोर आमी येता आसतना एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अवसरांत 20व्या वळीर देवाचें उतर असं म्हणटा आमी मागता वा चिंता ताचे की कितलेशा वर्त्या मापान देव सर संगती आसा करूंक शकता. किर्तनाच्या बुकांत 33व्या अवसरांत 9व्या वळीर देवाचें उतर म्हणटा देव उलयलो आनी सगळें जालें. त्या देवाच्या अगाध सक्ते मुखार आनी त्या देवाच्या भोव वर्त्या पवित्रपणा मुखार आमी सर मोगाचे अयोग्य जावन आसां ना फावो जावन आसां तर आमकां खंडी जावन कुरपेची गरज आसा. देवाच्या कुरपेची देवाच्या ग्रेसाची गरज आमकां आसा. ही कुरपा कशें वावुरता ह्या विशयांत हांव नियाळ करता आसतना म्हाका म्हज्या मतीक आयलें एक चिंता. जर तर एक आसा हांगासर एक आनी हांगासर एक आसा जर तर हें सांगाता हाडल्यार कितलें जाता 1 आनी 1 सांगाता हाडल्यार कितलें जाता 1 कुडीस 1 2 जाता. 1 गुणीस 2 केल्यार 1च जाता. काजर जाल्ल्यांक काजर सक्रामेंता दीस ह्या साक म्हणटा देवान जोडिलां मनशान मडिनाय. तुमी आनी मुखार दोगांनी एकच पूण 2 जाण सांगात आयल्यार ते 2 हे मॅथमॅटिक्स हे लेक्का. पूण देवाची कृपा आसा जाताना कितें जाता 1 कुडीस 1 2 न्ही 1 कुडीस 1 4 जाता. कशें जाता जर तर एकलो मनीस बरो बुदवंत शाणो बरें शिकला आनी ताच्या जिवितांत शिस्त आसा ताणें इंजिनियरींग केलां या चड शिकप शिकला सायन्स शिकला आनी एकल्या सांगाता मेळोन बरी येवजण करून बऱ्यांतलें बरें एक बांदप हांगासर कितलें सोबीत सुंदर बांदप न्ही जेजू बाळकाची ही इगर्ज असलें एक बांदप बांदूंक जाता त्या आर्किटेक्टांक त्या कॉन्ट्रॅक्टरांक त्या इंजिनियरांक एक व्हडलें ब्रिड्ज बांदूंक जाता पांपाळे बांदूंक जाता व्हडलीं बांदपां बांदूंक जातात व्हड कामां करूंक जाता व्हड येवजणी करूंक जातात 1 कुडीस 1 4 जावंक साध्य आसा. पूण ताच्या बदलाक जर तर 2 जाण बेबदे सांगाता मेळ्ळे म्हणजे त्या 1 कुडीस 1 कितें जाता 0 जाता. हाच्या बॉल्सांतले पयशे खाली जाता ताच्या बॉल्सांतले पयशे खाली जाता. जर तर खोटे मनीस सांगाता मेळ्ळे म्हणजे त्या 1 कुडीस 1 -2 जावंक साध्य आसा. ताचे पयशे खाली हाचे पयशे खाली मात न्ही दोगांयनी कितें वायट कामां करन उपरांत जैलांत वचोन पडचे तसलीच परिस्थिती सयत येवंक साध्य आसा. तेंच देवाची कृपा आमच्या सांगाता मेळ्ळ्या वेळार आमी एक न्ही आमच्या सांगाता देव सांगाता मेळ्ळ्या वेळार 1 कुडीस 1 11 जावंक साध्य आसा. आनी अशें 1 कुडीस 1 111 जावंक साध्य आसा. 111 या 1111 जावंक साध्य आसा. 1111 देवाची कृपा तितली अगाध आनी सक्तेवन जावन आसा. आनी ही आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत विविध रितीन परने तestamenताक आमी गेल्यार उत्पत्ती बुकांत 30 आनी 7 अवसरांत आमकां वाचूंक मेळटा जुजे कोण तो जाकोबाचो पूत 12 जाणां भुरग्यां पैकी जुजे एकलो 11 जाण भाव ताका द्वेशितात आनी ताका विणगो करतात नालिसाये घालतात ताका एका बांयंत पट्ट बांयंत घालतात उपरांत ते ताका विकतात. तरी तो देवाच्या हजरपणान जियेलो देवाचो जावन जियेलो देवाचेरच पातयेवन जियेलो देखून तो निराश जालो ना तो देदेस्पर जालो ना. ताच्या दोळ्या मुखार आसलो तो ध्येय तो शेवट निरंतरी आसलो. एक दीस हांव म्हज्या भावा मुखार वर्तो जातलो 12 पेंडयो उबे रावता आसतना एक पेंडी म्हाका नमस्कार एक पेंडयेक 11 पेंडयो नमस्कार करतले सूर्य आनी चंद्र सयत म्हाका नमस्कार करतले. हे ताच्या काळजान तो पातयेलो ताका विणगो करतना सयत ताका तांणी भावांनी मारतना सयत त्या फोंडकुलान घालतना सयत मिद्यानाच्या वर्तकांक ताका विकल्ल्या वेळार आनी मिद्यानाच्या वर्तकांनी ताका इजिप्तावर न्हू थंयसर पोतिफेराच्या बायलेक आनी पोतिफेराक विकल्ल्या वेळार सयत तो पातयेता. ताचे हात पाय बांदून खांब्याक बांदून गेल्ल्या वेळार एका गुलामा बळी जरी तो निराश जायना तो देदेस्पर जायना तो कालकी ना भोव मारना आपल्या भावा भयणी विरोध ताच्या आवय बापाय विरोध कोणाकीच तो सांगना. ती जावन आसा कृपा देवाची कृपा आमचे थंय प्रत्यक्ष जाता प्रगट जाता आमच्या अस्कतकायेंत आमच्या कश्टा दुखांत आमच्या वावंटींत आमच्या पिडे शिड्यांत आमी देवाचेर पातयल्ल्या वेळार. आनी उपरांत पोतिफेराच्या घरा ताका इल्ले दीस बरेपण मेळटा कित्याक ताचेर पातयणी येता ताचे हात पाय सोण ताका काम करून दितात मातनी सगळी जबाबदारी दितात
पूण बेगीनच आनी एक अनवार येता ताच्या जिवितांत. पोतिफेराची बायल ताका लैंगीक रितीन वायट काम करून सगळ्या उपादेसा विरोध पातळ करून ताका प्रचोदन दिता. पूण तो कितें म्हणटा, पोतिफेर घरांतलो पूण पोतिफेराची बायलेक तो कितें म्हणटा, म्हज्या देवा विरोध आनी म्हजेर पात्येनी दवरल्या म्हज्या धन्या विरोधी हें पातक हांव कशें करतलो. म्हाका न्हू आमी थंय हांगासर वेतना ह्या दिसांनी इल्ले भियेता. कित्याक उपरवाला देखता हे म्हण बोर्ड घालतात न्ही, हे पळयलाय तुमी, उपरवाला देखता हे म्हळ्यार कितें, थंय हांगासर CCTV कॅमेरा आसा ते पळयतना आमी इल्ले भियेता. रेकॉर्ड जाता कोण ना म्हणून. थोडे जाल्यार हांसो दितात, एक पोस्ट दितात तांचो रेकॉर्ड जावन दी म्हणून. पूण मोगाचें न्हू आनी एकलो आसा, आमचो देव निरंतरी आमचेर दीस लावन आसा. ती CCTV कॅमेरा केदां आळे आसा, खंयसरी आसा. राती काळोखांत आमी न्हिदल्या वेळार ती आमकां पळयता, एक सुरें बाथरुमांत आसल्यारय पळयता, कोणा सांगात आसल्यारय निरंतरी मोगाचें न्हू देव आमचेर नदर घालून आसा. देखून जुजे देवाचेर पातयेलो, देवाच्या हजारपणान जियेलो, देखून पोतिफेराच्या बायलेक तो इन्कार करता, तिरस्कार करता. देखून ताणें वचून त्या जैलांत वचून रावचें पडटा. तरी थंयसर तो बोब मारिना, हांवें अन्याय करूं ना, हांवें अनित करूं ना, हांव न्याय नीतीचो, म्हाका कित्याक बंदेन घालतात, म्हाका कित्याक कश्ट दितात ताणें सांगूं ना. ह्या त्या बंदेंत आसल्या वेळार सयत थंय सांगात ताणें सांगूं ना पोतिफेराची बायल वायट, ह्या पोतिफेर सारको न्ही. ताणें सांगूं ना आपल्या भावा विरोध तो उलयलो ना, आपल्या आवय बापाय विरोध सयत उलयलो ना, सगळें तो सोंसता. आनी मोगाचें न्हू देखून एक दीस ताका फारोव राया मुखारच वेचें एक भाग फावो जाता. आनी फारोव रायाचें सोपण सयत सांगचें सकत जाणवाय देव ताका फावो करता. आनी इजिप्ताचो प्रायम मिनिस्टर तो जाता, प्रधानमंत्री जाता. देखून किर्तनाचो बूक म्हणटा, जे कोणाक देव आपली कृपा दाखयता तांकां तो शेणांतलो उंच उबारता. शेण कितें आमी गांठळटा, थोड्यांचें जिवीत शेणांत आसल्या जिविता बरी जाता, धुळींतल्या जिविता बरी जाता, चिखलांतल्या केदांत आसल्या जिविता बरी जाता. जर तर तुजें जिवीत देवा समर्पण दिताय, देव तुका उंच उबारता. आज आमी नियाळ करची सांतीन जावन आसा सांत तेरेज जेजूचें ल्हान फूल. तें 19व्या शतमानांत जियेलें. आमी जाणां केवळ 26 वर्सां मात्र तें ह्या संवसारांत जियेलें. ताच्या आवय बापायचें नांव खंडीत जावन आमकां कळीत आसाचें. कित्याक पवी सभेंत घोव बायलांक सांगाता सांतीण म्हणून पासारलेलें 2015-20 जुवांव पावल दुसऱ्यान ह्याच जोड्या जावन आसा. त्या जोड्याचें नांव कितें जावन आसा, सांत लुईस मार्टीन आनी सांत झिलिया. सांत तेरेजाची आवय बापूय, तांकां दोगांयकी आशा आसली रिलिजियस जायचें म्हणून, एकल्या सेमिनारी वचाचें म्हणून, तिका कोवेंता वचाचें म्हणून. ती आशा देसवाड जाली. तितल्यार ती निराश जावना. मोगाच्यान आमी कितले बडी निराश जाता, देदेस्पर जाता. आमची येवजण, आमची आलोचन, आमची कितें मांडावळ सारकी जायनातल्या वेळार, आमी केल्लें बिझनेस लॉस जाल्ल्या वेळार, ह्या आमच्या पुताक धुवेक काजार केल्ल्या वेळार तें काजार तुटल्या वेळार, ह्या बँकान केल्ले पयशे ते बँक लॉस जाल्ल्या वेळार, ह्या खंय इन्वेस्ट केल्ले पयशे आमचे होगडायल्ल्या वेळार, ह्या परिक्षेन फेल जाल्ल्या वेळार कितले वेगी आमी निराश जाता. ही दोगां निराश जायनात. कित्याक देवाच्या हजारपणान जियेलीं, सदांय मिसावेतलीं. आनी उपरांत काजर जाल्ल्या तक्षण दोगांयनी आपलें काजरी जिवीत देवाक समर्पण दिलें. सदां न्हीद ती मिसावेतलीं, सदां न्हीद न्हिदो वेच्या वयले आपल्या खाटल्यार मोगाच्यान बसोन मागणें करतलें, दिंबेर पडोन मागणें करतलें. आनी तांच्या जिवितांत जल्मलीं 9 जाणां भुरगीं. दोगां भुरगीं जल्मून थोड्याच दिसांनी मरण पावलीं. आनी दोगां आनी इल्ले व्हड जावन म्हणजे 4 जाणां भुरगीं मरण पावलीं. मोगाच्यान थोड्या जाणां काजारी जिवितांत गर्भपात जाता, थोड्या भुरगीं जावंकूच जायना. कितले बेगी आमी निराश जाता, देदेस्पर जाता. स्ट्रेस, टेन्शन, डिप्रेशन, एसटीडी आमच्या जिवितांत येता. त्या वरवीं आमी मानसीक जाता. एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, नाका जाल्ले पिडा, तकली पडापड, राती न्हीद पडना. पूण जेन्ना तूं हें देवाचें उतर तूं पातयताय, देवाची कृपा आसा धाराळ, ताचेच थंय आसा आमचें बळ. संवसारी संगतीचेर न्ही, संवसारी आस्पदिकाचेर न्ही, देवाचेर आसा म्हजी पातयणी, म्हजो विस्वास, म्हजो भावार्थ, ताचे थंय आसा म्हजें बळ. त्या झिलियाक आपलें निमाणें भुरगें तेरेज जल्मल्या उपरांत थोड्याच वर्सांनी व्हड पिडा दसूंक लागली. आनी ती पिडा दसतना सयत देवाचेर पातयणी दवरली तिणें कितें म्हळें तेरेजाक, मरियमाची इमाजे लागीं व्हर, पळय तेरेजा, हांव तरी तुजी आवय, कुडीची आवय, म्हाका तरी पिडा येता आसतना हांवें देवा लागीं वचो जैत. पूण उडास दवर तुजी शाश्वत आवय कोण? मरियमाय तुजी शाश्वत आवय. ती सदांच तुज्या सांगात आसता.
हांव मेल्यार तुज्या सांगात आसता देखून निराश जायनाका देदेस्पर जायनाका पळय आमकां न्हू भुरग्यांक आमी कसली भूतबाळ शिकयसय कसली दोतोर आमी शिकयसय आमी न्ही आवय बापूय देव तुजो आवय देव तुजो बापूय आमी संवसारांत केवल इन्स्ट्रुमेंट्स एक हातेर मात्र तुका ह्या संवसारांत जीव दिवंक आमी जें कितें करता देवाच्या बळान देवाच्या कृपेन करता आमचें ती तुका आसकत काय दिसोंक बरो आमच्या भुरग्यांक आमी सांगूंक हो पूण देव आसा तुज्या जिवितांत देखून म्हाका न्हू आवय सरल्या उपरांत 4.5 वर्सांच्या प्रायर तेरेज निराश जालें ना देदेस्पर जालें ना आनी थोड्या वर्सां उपरांत ताजी मालगडी भयण पावलीन ताका आवय बरी आसलें तेंय कोवेंता गेलें तरी तें निराश जालें ना देदेस्पर जालें ना ल्हान प्रायर तें कोवेंता गेलें 14 वर्सांच्या प्रायर आसपास ते नाताला फेस्ताच्या आदल्या दिसा मरियमाये कडेन मागता पळया मरियमायेच्या हाजेरपणान तें जियेलें मरियमाये कडेन मागता मरियमाये तूं जेजू बाळकाक ह्या पवटीन तूं प्रस्तूत जाता आसतना तुवें म्हज्या गोपान दिसय आनी आमी जाणाव ती काणी आनी नाताला फेस्ता दीस तेका अशें बगलें की मरियमाय जेजू बाळका बाळान जाल्लेंच सांत तेरेसाच्या हातान दिता त्या घडयेंत जेजू बाळकाच्या वेंगेन तें जियेलें जिवितांत कितले कश्ट आयले सांता सांतिणी कश्ट नातले म्हणून न्ही पिडा शिडा नातले म्हणून न्ही समस्या नातले म्हणून न्ही तरी देवाचेरच तांणी पातयेणी दवरली देवाचेरच तांचें सगळें बळ म्हणून ती विश्वास दवरलो तांणी तिका केवाजीची पिडा दसूंक लागली केवाज म्हळ्यार ट्युबरकुलोसीस उस्वास काडूंक कस जाता कुंकली येता रगत येता भायर उलोवंक जायना न्हीद पडना थोडे फावटी मरता अशें जाता नाका जिवीत नाका जीवघात करया म्हण बगता आनी जिविताच्या अखेरेक ताका 1.5 वर्स पर्यंत ऑलमोस्ट 18 म्हयने जेजूचो अनुभव सही जावना ह्या मागण्यान ताका संतोष सही जावना तरी तेरेज तीर रावलें आपल्या भावार्थांत देखून केदे वर्ती सांतीन तें जालें केवल 26 वर्सां प्रायरच तें मेलें संवसार रितीन चिंतल्यार म्हाका न्हू एक ल्हानशें जिवीत एक निर्फळ जिवीत एक अस्कत जिवीत एक सलवणेचें जिवीत पूण म्हाका न्हू केदे वर्ती सांतीन तें जालें कित्याक तिचें जिवीत संपूर्ण तरान देवाचेर पातयलें तिच्या अस्कतकायेंत तिच्या पिड्यांत तिच्या ल्हान ल्हान बऱ्या कामांत देवाची पदवी देवाची महिमा देवाची सामर्थ्य म्हाका आमकां उजवाडाक येता परजळाक येता मिसांवांचे सांतीन म्हण 2 जाणां नांवाडल्यान कोण एक सांत फ्रांसीस सावेर आनी एक सांत तेरेज जेजूचें ल्हान फूल सांत फ्रांसीस सावेर स्पेनांत जल्मलो देवाचेर पातयेन विश्वास दवरून आमच्या भारत देशाक आयलो ताका ताच्या जिवितांत आसली व्हरती आशा कितें आपणा शिकसय शिकल्या उपरांत बऱ्यांतलें बरें काम करीसय पयशे करीसय बरें काजर जायसय बरी भुरगीं म्हण आसत व्हड रावल्यार जियेसय संवसारांत 7 तरांची मजा आपणान बगासय आजकाल आमच्या भुरग्यांनी तरणाट्यांनी चिंतल्या बरी इंजिनियरींग शिकसय कॉमर्स या मॅनेजमेंट या सायन्स शिकसय कॅप्टन जायसय पायलट जायसय एरोनॉट इंजिनियर जायसय पयशे जोडीसय व्हडलें घर बांदिसय मजा मारीसय सगळो संवसार भोंवसय असली आशा आसले फ्रांसिसाच्या जिवितांत देवाचें उतर प्रवेश जाता इग्नेशियस लॉयला द्वारे लोकांचो वांजेल 9 वर्सां 20 आनी 5 वळ फ्रांसिसा तुवें सगळो संवसारच जिखलो म्हण चिंत्या आनी तुजो आत्म होगडायल्यार कितें फायदो पळया म्हाका देवाचें उतर कशें ताच्या जिवितांत वावरूंक लागता देवाची पदवी देवाची सकत फ्रांसीस आपणाची शिकबारदार सोडटा जेजुटाच्या सभेक समर्पण दिता आनी उपरांत आमच्या भारत देशाक तो येता आसतना म्हाका आमची भास ताका येना कोंकणी भास मराठी जावं दी हिंदी जावं दी खंयचीच भास ताका येना एकच स्पेनाची भास आनी इल्ली पॅरिसाची फ्रेंच भास मागीर इल्ली पोर्चुगीज तितलीच आनी आमच्या गांवांत जेवणच दुसरें तरी म्हाका 7 वर्सां कळमीत नातलो वावर गोंयांत हांव मालाबार पर्यंत त्या दाळा कारांतलीं बसांतलीं विमानांतलीं ट्रेनीन नातले थंय हांव थंय फाटी मुखार वयतालो आमच्या मंगळुरा येवन आतां आमी उपरांत गोंयांत क्रिस्तांव जाल्ले हांगासर येवन पावल्या एका दिसाक 10,000 जाणांक ताणें कन्वर्टर केलो कित्याक दीस आनी रात आपलें जिवीत सुवार्ते खातीर समर्पण दिवन तो जियेलो ह्या दिसांनी म्हाका सांत फ्रांसिसाचो हात मेल्या उपरांत ताचे मोडें सयत कुसोवन ताचो हात कॅनडांत थंय हांगासर व्हरून पळोवच्याक दवरतात त्या विशयांत एक साक्ष हांवें एका विडियोंत पळयली एकटो तरणाटो तो म्हणटा आपूण नास्तीक देवाचेर हांव पातयना केवल संवसारांत मजा मारीचे आनी संतोशान जियेचें म्हण हांव चिंतून आसलो आनी एक दीस सांत फ्रांसीस सावेराचो कुडीचो हात हांगासर सकाळांक पळोवच्या खातीर दवरलो दर्शना खातीर दवरलो हांवें तो वचून पळयलो तें पळयत आसतना म्हज्या मतीक आयलें हो तरणाटो मेल्या उपरांत हाजो हात सयत उलयता न्ही जर तर म्हज्या बरेंच तोय मजा मारूंक संतोष पळोवंक आनी संवसारी शिकप संवसारी आस्त बदीक संवसारी व्हडलें काम हुद्द म्हूण चिंतलो जाल्यार आज
तो हाडां ताची कुंभ जावन वेती आसली, ताजें नांव नासतना वता आसलें. हा सगळो संवसार सान फ्रांसीस हावेराक वळखता. मातनी ताचो मेल्लो हात सयत आज उलयता. हाका कारण ताणें आपलें जिवीत देवाक समर्पण दिलें. देव ताचे सांगाता वावरलो. सगळें गोंयां क्रिस्तांव जालें. आनी ताजे उपरांत मालाबार गेलो, थंय कितले जाणांक क्रिस्तांव केले. ताजे उपरांत ट्रावांकूर गेलो, सिलोन गेलो, आनी ते परतून थंयसर मालाका आयलँडा पर्यंत गेलो, फाटीं गेलो, मुखार गेलो. 1.5 वर्सां जापानाक गेलो. जापानाचो पयलो मिशनरी तो. जापानांत कितलेशे जाणां ताणें क्रिस्तांव केलें. परतून फाटीं आयलो आनी अकरेचे घडये चायना वेचे म्हण परतून सरलो. केवळ 10 वर्सांचे ताजे मोगाचें जिवीत. केवळ 10 वर्सांचे. आमी कितली वर्सांची येता ह्या संवसारांत? 10 वर्सांचे जिवीत. कितलेशे जाणांचे जिवीत मोगाचें न्हू ताणें आपडलां, स्पर्श केलां. म्हजें आनी तुजें जिवीत ताणें आपडलां. आमच्या पुर्वजांक आपडल्या द्वारे देवाची पदवी, देवाची सगत ताच्या जिवितांत उक्तावणेक येता, ताच्या जिवितांत परगटणेक येता. अस्कत आमी आमकांच देवा समर्पण दिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू खेदे वरती देवाची पदवी आमच्या जिवितांत परगटणेक येता. आमी तरी मोगाचें न्हू आमच्याच पदवेचेर, आमच्याच सक्तेचेर, आमच्या शिकपाचेर, आमच्याच पयशांचेर आमी पात येता. आनी हाका बरो दाखलो जावन आसा उत्पत्ती बुकांत आदामाचो. आदामानी येवेन तें फळ कित्याक केलें? देवा बरी जावन च्याक. देवान रसले मोगाचें मनशांक ताच्या सुरपायाचो, ताच्या सारकेच जावन. आनी देवाची येवजणी तीच जावन आसली. आदाम आनी येवेक देवा बरी एक दीस करच्या. पूण आपल्याच सक्तेन, आपल्याच सामर्थ्यान तांणी देवा भशेन जावंक प्रयत्न केले. देखून मोगाचें न्हू ताणें होगडायलें. देवाचें हाजेरपण होगडायलें. कांय न्ही तशेंच आपल्याच सक्तेन आपल्या भावाचेर यशस्वी जोडूंक ताणें प्रयत्न केले. पूण आबेल देवाक मानवल्ली बलिदान भेटयता आनी देवाच्या कृपेचेर पात येता. देखून मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तक म्हणटा हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 11 वसर 4 वळ, आजून आबेल आमच्या लागीं उलोवन आसा. अब्राहम देवाचेर पात येता. 9 वर्सांच्या प्रायर मोगाचें न्हू बसावणेचें फळ ताका मेळटा. तो आसा इसाक. त्या इसाक एकल्या थावन आकाशा वयल्या नखेत्रां बरी, दर्यादडीच्या रेवे बरी आसली संतत उत्पन्न जाता. अब्राहमी सुखन पडटा. तोय ताची सोसणी काय होगडायता. 500 वर्सांच्या प्रायर देवान ताका बसयलें. पूण 12-13 वर्सां जायची जाल्यार ताका पुरो जालें. राखोन राखोन देखून ताच्या बायलेचें उतर आयकता आनी ताका एक रक्तमासो भुरगो जल्माता, इस्मायल. पूण गालातकारां बरयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत आमी वाचता थंयसर न्ही 4थ्या वसरांत आमी वाचता, आमी सैंबा प्रमाणे जल्माल्ली भुरगीं न्हय, बसावणेचें फळ जावन आसा. देवाच्या बसावणेचेर आमी पातयेक जाय. त्या दाळा देवाची पदवी आनी सगत आमचे ती उक्तावणेक येता. नितीकर्तांच्या बुकांत आमी वाचता सामसामाक देवाचो पवित्र आत्मा ताचे थंय आसल्या वेळार पळया 15व्या वसरांत 15व्या वळीर ते सैनीक, ते वैरी फिलिस्तिनाचे ताचे विरोध येता आसतना तो स्वता ताका खंयचेच हातेर मेळना. थंयसर ताका मेळटा एक गाडवाचें काडकेचें हाड, मेल्ल्या गाडवाचें एक काडकेचें हाड, काडकी म्हणात जॉ बोन ऑफ ए डॉंकी. तें घेवन देवाच्या पदवेन तो जुस्त आसतना हजारो जाणांक संवार करून ताका साध्य जाता. मोगाचें देवाचेर पातयणी आमी विश्वास दवरूंक फावो. हांगासर मिसाचें बलिदान येता आसतना कोणी म्हाका भायर विचारलें, फादर तुमकां देवी गेलो रैत्र मंदिरांत तुमकां एकले समस्या आसले आनी तुमच्या विरोध एक दूर आसले न्ही, कितें जालें गी म्हणून. त्या दाळा म्हाका उडास आयलो. वय अशेंच रैते दिसतना कोणी एकलो क्रिस्तांव न्हय आसलो आयलो, रैतरीक आयलो, ताका बरेंपण लागलें. भायर वचून ताणें साक्ष दिली, कोणें रेकॉर्ड केलें आनी वायरल जालें. आनी आमच्या विरोध पुलीस स्टेशनान दूर दाखल जालें. म्हजें नांवय थंय पडलें. सकाळीं म्हाका बसयलें आनी वॉट्सॅपार सयत मेसेज आयले. थंयसर पात्रापाक अरेस्ट करतात, देवी किलो तर दसवाड करतात न्ही जावन थंयसर कोणी येवना. पूण दूर दाखल जाल्लें. ह्या वेळार मोगाचें न्हू आमकां बिराद दिसली. सबार जाण सांगता आसतना कितें जाता म्हूण आमच्या विरोध व्हडली सयत रॅली सयत तांणी आयोजन केली. आनी त्या वेळार मोगाचें न्हू भोव पयस सक्रामेंता मुखार वचून पयत पुस्तक उक्तें करता आसतना म्हाका मेळ्ळें देवाचें उतर जावन आसा इतिहासाच्या 2ऱ्या बुकांत 2 Chronicles chapter 20 verse 15. जेहोशाफात राय थंयसर इस्रायलाचो राय, ताचे शेजारी राय सगळे सांगाता मेळटात. व्हड एक सैन, लाखांचे सैन हाड ते सगळे इस्रायल देसवाड करचे म्हणून ते चिंता आसतना पयत पुस्तक म्हणटा जेहोशाफाताचें काळीज आनी ताच्या पत्नीचें आनी भुरग्यांचें आनी रायाळ कुटुंबाच्या सगळ्यांचें काळीज रुखाच्या खोल्यां बरी हाल्लें म्हणून. म्हाका जेन्ना आंकान देता आसतना आमचे काळजां हालतात. आमच्या जिवितांत कितेंय सोडवणें जाल्ल्या वेळार, आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत कितेंय सोडवणें जाल्ल्या वेळार आमची काळजां हालतात. पयत पुस्तक म्हणटात खोलयां बरी हाल्लें. पूण तेन्ना जेहोशाफात आनी ताचें कुटुंब मागणें करता आसतना देव ताका जेहोशाफाता म्हणालो
यहोशाफात भिये नाका, घाबर नाका. हे झुजू देवूच तुझ्या खातीर झुजतलो. तांची संख्या पळोवन तूं घाबर नाका, कित्याक हे झुजू देवूच तुझे खातीर झुजतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या न्हू, आमी देवाच्या सत्तेचेर पातयेर आसतना देव आमच्या खातीर झुजता. येरेमिया प्रवाच्या बुकान पहिल्या वचनांत 19 वळ, जेरेमिया चॅप्टर 1:19, तुझे वैरी तुझे विरोध उबे रावतले, पूण ते यशस्वी जावचे ना, कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा. इसाया प्रवादीचो बूक 50:4 17 वळ, तुझे विरोध उबारलेले खंयचेच हातेर जैतेवन जावचे ना. हातेर उबारतले, बेश्टे जातले तुका, पूण ते खंयचेच यशस्वी जावचे ना, कित्याक सर्वेस्पोर देव तुज्या सांगात आसा. आनी आमी जाणा त्या सप्टेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेर व्हडली सयत रॅली दवरली. 10,000 20,000 30,000 जण एकठांय जाता म्हण सांगले. तुमी जाणा त्या दिसांनी बरें वत आसलें, पूण 20 आनी 6 तारखेर सकाळीं 7 वरां जायचे जाल्यार खंय तावन मोडांक आयलें कोणा. 6 वरार उजवाड आसलो, 7 वरार काळोख पडलो आनी शिरंदरीचो पावस दनपारा पर्यंत. मोगाचें न्हू, थंयसर 10 20 30,000 लोक येवचे लागीं 300 लोक येवना देवाक जावं अर्घ आनी होगला. देव झुजता मोगाचें आमचे विरोध, आमचे खातीर, आमच्या दुस्माना विरोध देव झुजता. आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान समर्पण दिवंक आमी तयार आसा. फ्रांसीस सावेरान समर्पण दिलें, देखून आजून ताचें मोडें सयत निर्जीव कूड सयत उलयता. सांत तेरेसान समर्पण दिलें, आज मेल्या उपरांत केवळ 26 वर्सांची ल्हानशी जिणेची जियेली, आनी तिचे आवय बापूय लुईस मार्टीन आनी सिलिया आजून ती उलयतात आमच्या जिवितांत. आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत समर्पण दिल्ल्या वेळार तुमी मागतात त्या परस चड, तुमी चिंतात ताच्या परस चड चोर संगती देव आसा करूंक शकता. मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 2 अवसरांत 20 आनी 9 वळीर स्वामी जेजू म्हणटा, तुमी फोटोवन पडल्यात, कित्याक तुमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाई ना, तुमकां देवाच्या सामर्थ्याची वळखी ना, देखून तुमी फोटोवन पडल्यात. मोगाचें न्हू, पवित्र पुस्तक देवाच्या सामर्थ्यान आमी मेकळें गेल्यार पवित्र पुस्तकाची उतरां मनशाच्या उतरां बरींच, सक्कड बुकां बरींच, पूण देवाची पदवी सकत आमी पळयचय कशी ती वावरता. सांत पावल पयलें साव जावन आसलो, एक पातकी जावन आसलो, पूण जेन्ना ताणें तेजें जिवीत देवा समर्पण दिलें, ताणें सांगून गेलें, हांव जियेता जाल्यार क्रिस्ता खातीर, हांव मेल्यार क्रिस्ता खातीर. फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत पहिल्या वचनांत, आनी तेन्ना ताचें जिवीत कशें बदललें पळया. आपोस्तलांच्या कृत्या बुकांत 20 आनी 7 अवसरांत 20 आनी 3 वळीर त्या तारवाचेर तो पॉयंट करता आसतना ताचें तारू फुट्टा आनी सगळे भियेता तारवार आसले, पूण तो कितें म्हणटा, ज्या देवाचो हांव जावन आसा, त्या देवाच्या हाजरपणांत हांव जियेतां, त्या देवाची सेवा हांव करतां. हांव ताचो आंज पडवो काल राती म्हाका सपनांत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, तुका शेजार राया मुखार उबो रावंक आसा, देखून तुका जावं तारवार आसल्या कोणाकच अपाय जावचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू, आमी देवाच्या हाजरपणान जियेत आसतना, देवाची सेवा करून जियेत आसतना, देवाचेच जावन जियेत आसतना देव आमकां म्हणटा, तुका कसलोच अपाय जावचो ना, देव तुज्या सांगात आसा. जेजू बाळकाचें आराधन करचें म्हळ्यार मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत जेजू बाळकाक आमी स्वागत करचो. जेजू बाळकाक आमचें थंय वाडोवंक आमी सोडचें. तशें सांत तेरेसान केल्ल्या बरी, सांत पावलान केल्ल्या बरी, ह्या तांच्या आवय बापायनी, तांच्या आवय बापायनी केल्ल्या बरी. तो आमचें थंय वाडत आसतना तो म्हाका तुका धैर्य दिता आनी तोच आमचे थंय वावरता, आमच्या कुटुंबांत जिवितांत वावरता, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत वावरता, आमच्या सेसामार वावरता, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या पवित्र सभेंत वावरता आनी देवाची महिमा आमच्या जिवितांत ती परगटणेक येता. तर मोगाचें न्हू, देव आमच्या अस्कतकायांत ताचें बोळ दाखयता, आमच्या कश्ट अनवरांनी बोळ दाखयता, आमच्या तातवारांनी, आमच्या अडचणींत बोळ दाखयता. तर संपूर्ण तरान देवाचेर पातयेनी विश्वास दवरून आमी जियेवया. एक घडीभर मोगाचें न्हू दोळे धांपून आमी मागणें करया. सर्वेस्परा देवा, केदी वर्ती पदवी आनी सकत तुजी जावन आसा. तुवें आमकां ह्या संवसारांत जिवीत दिलां बापा, पूण तूं आमच्या सांगात सदांच आसाय. आमच्या कश्ट अडचणींत, पिडे शिडेंत, अनवरांत आमी भियेता, खवजेता, अपधैर्य भोगता, पूण बापा तुजी पदवी दाखोवंकूच आमच्या जिविताचे कश्ट अनवरां जावन आसात. सांत पावल तें पातयलो, सांत तेरेज जेजूचें ल्हान फूल तें पातयलें. आमकांय तसली पातयेनी दी देवा. आनी आमी मागता वा आमी चिंता ताच्या प्रास कितल्याकी अदीक मापान सर संगती आसा करूंक शकता तूं देव. आम्हा समेस्त तांच्या जिवितांत तूं
वावर आनी तुजी सामर्थ्य, तुजी पदवी, तुजी सकत आमच्या जिवितांत तूं दाखय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची अस्कतकाय, आमची पिडाशिडा, आमचे अनवार, आमचे समस्ये सगळे उंड्या आनी वायना सगळें देवाक समर्पण दिवन भेटवणेचें गीत आमी गावया. घेऊन आम्ही आयल्या तुझे संकार बापा आमच्या रस्त्याला भोपून घेतो दयेच्यो तालीम पुराता कृपे देण्या दातारा गोवा उंडो धाका सूर तुका भेटयता जेसूचे वासरग जावन बदल म्हूण पोराता एका मनान सुख दूख आमचे तुका अर्पिता मानून घे बापा म्हूण पोराता काणी कोगे घेऊन आमी आयल्या तुजे संकार बापा आमच्या रस्त्यारा दयेच्यो तालीम पुराता कृपे देण्या दातारा. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवां सवय, आमच्या काळजांतल्या सर अत्रेका सवय आनी ह्या पुण्यक्षेत्राच्या धानी खातीर आमी बेटोवच्या मागण्या सवय सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमचे आनी एके पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. म्हाका न्हू ह्या सिबोरियमांत आमच्या हर एकल्यांचो संकेत जावन एक एक पार्टिकल उंडो आसा. ताच्या सवय आमकांच आमी देवाक भेटोवन दिवया. ह्या कालसेन जायतो जागो आसा. तातूंत आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमची पिडाशिडा, आमच्या मोगाच्या मनशां समेस्तां समर्पण ह्या विशयी जावन ह्या पुण्यक्षेत्राच्या दानीक देवाक भेटोवन दिवन सर आमच्या गरजो आनी त्या सवां ह्या वेदीचेर दवरून आमच्या जिविताची भेटवणी आमी करया. सर्वेस्परा, तुजी परजा भेटयता ती देणी दयेन तूं मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सताय म्हणून आमी भावार्थान आनी भक्तीन सतमानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी तें आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वर्षी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्तमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उजवाड म्हणून दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी तुज्या सर्गींच्या सरदळबारां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सुखानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वे
विस्पुराचे नावी येता ताकाचे भूल सगी तुकाचे भूल सगी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका अधीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची म्हज्या समिया आनी म्हज्या देवा तेच परी जेवण दतस ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी काल्स घेतली सर्गींच्या बापा तुका ताणें नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया आनी म्हज्या देवा भावार्थसो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू लोक्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू लोक्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटल पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदोरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकुल्त कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाची मये सांगाती बागेवन झुजे ती सोपती बागेवन दमदुता आनी सर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन देवाचें राज आमच्या मदें येचें शांती समाधान आमच्या संवसारार स्थापन जायचें देखून व्हडा भक्तीपणी जेजू बाळका सगळें मेळोन देवा बापा लागीं आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा वेगनांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत सवस्तकाय दादोसकाय तृप्ती आमकां फोव कर सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजें उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय समिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन वृतांक तुवें म्हळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कोटमांत आनी सेसा मारा शांती समाधानान जियोंक तुजी कृपा आमकां फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणाक समियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मायो मोगसो आनी एकवट असो घुस जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची आमची कापूत कापूत कर. कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती समिया जेसू दी. क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संकवेता हांव ती आमचे जरती आनी कास्ताडेन जावं पण ज्या काकुदीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी ओकात. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती आमच्या अस्कत कांयत ताजी पदवी सामर्थ्य दाखोवच्या खातीर आमचें तें येवंक आशेता. ह्या जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुमचे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. Jesu sumsasando Veda monsana salo Ninne sisa sangata Jeuna guso kashilo Jeuna gundo kiunati Barga diutane modlo Sisanto vatum Jesu Ashe monalo Geya tani kaya himojiku तुमचे पासत समर्पूची हांव वैभवान परत येता पर्यंत म्हजो उगडास काळसेवची घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची हांव वैभवान परत येता पर्यंत म्हजो उगडास काळसेवची आपल्या रक्तान सरमोनशान एकठांय तामून सणासून जेवणा उपरांत वायनाची काल जिजून हातीन घेतली बापाक नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या सिसान दिली संस्काराची समजुनी दिवची म्हणालो तुमी सोमेस घेयात हांतले पियेयात नवो सल्लो करचे हे म्हजे रगत सोमेस मनशां पासत वारयलेले हे म्हज्या उगडासा करात तुमी सोमेस घेयात हांतले पियेयात नवो सल्लो करचे हे म्हजे रगत सोमेस मनशां पासत वारयलेले हे म्हज्या उगडासा करात
नासो ताणे वरतो मुखेलो पूण आतां संपूर्ण रान तांचो मोग दाखयलो जेवणाक तांबून ताणे तुवालो पेटाक बांदलो उदक घेवन शिसाचे पाय धुवूंक लागलो मेस्त्री म्हणून तुमी आपयतात म्हाका खरोच तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा तुमच्या मेस्त्रीन तुमचे पाय जर धुले दुयात पाय एकामेकाचे मेस्त्री म्हणून तुमी आपयतात म्हाका खरोच तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा तुमच्या मेस्त्री तुमचे पाय जर धुले दुयात पाय एकामेकाचे खातीर 14 तारीखेर अदीक मानदी दोतोर विलियम सोजो पाटणा दिएसीचे आर्चबिस्प प्रधान याजक जावन भेटयतले आनी दनपारां 12:30 वरार कन्नडा भाशेंत सांजेर 6 वरार संभ्रमीक फेस्त मीस
अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल सोल्डाना आमचे बांगलू देशीचे गोळी बाप प्रधान याजक जावन भेटयतले बुधवारा 15 तारखेर सकाळी 6 वरार कोंगणी 7:15 कोंगणी आणि 8:30 वरार कोंगणी भाशेंत आणि संभ्रमीक फेस्त मीस भुरग्यां खातीर 15 तारखेर 10:30 वरार आसतले मनादीक दोतोर ऑल्विन बारेट्टो सिंधुदुर्ग देशीचे गोळी बाप प्रधान याजक जावन भेटयतले दनपारां 12:30 वरार मल्याळम भाशेंत आणि सांजेर 6 वरार संभ्रमीक फेस्त मीस 6 वरार अदीक मनादीक दोतोर बर्नार्ड मोरास बेंगळूरचे निवृत्त आर्चबिस्प प्रधान याजक जावन भेटयतले 16 तारखेर ब्रेस्तारा फेस्ताची मिसा सकाळी 6 वरार कोंकणी भाशेंत 7:30 कोंकणी इंग्लिशांत 9 वरार कोंकणी भाशेंत संभ्रमीक फेस्त मीस 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत भोवमानादीक दोतोर सिप्रियन मोनीस आसनसोल दिएसीचे गोळी बाप प्रधान याजक जावन भेटयतले दनपारां 12:30 वरार कोंकणी भाशेंत आणि सोंपणेचे संभ्रमीक मीस सांजेर 6 वरार कोंकणी भाशेंत भोवमानादीक मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोना प्रधान याजक जावन भेटयतले उपरांत येवकरिस्तीक पुरशांव आसतलो ह्या सगळ्या संभ्रमाक तुमचो सहकार आमी आशेतां भाऊ भयणीनो आज दाणी पासोत मागता आसतना हांगासर जायते जण स्वयंसेवक फाटल्या वर्सांनी सेवा दिल्या दिवनूच आसात तांचो सोमेज तांचो आज आमी मोगान उडास काडटा तांचे पासोत आमी मागता हर एका दनपारां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा ह्या दिशेन जायत्यांनी त्याग सॅक्रिफायस करून आदार दिला दिवनूच आसात तुमच्या बऱ्या मनाक बाळो जेजू आपल्या आशिर्वादांनी बरो आज आयच्या जेवणाचे पोषक जावन आसात डॅफ्नी सी लोबो आनी कुटाम कुवेट ती आसात पूण तांचे वामनचे घर आसा तांचो आमी उपकार भोवता तशेंच मानेस्त मेल्विन कोरिया आनी कुटाम देरेबायल मानेस्त मेल्विन कोरियाचो जल्म दिवस ताचे पासून मागता तशेंच तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा ताणें हांगासर आसा जाल्यार मुखार येवन मानाची वात स्विकार करी म्हणून विनंती करता प्रधान याजकांनी मानाची वात दिवची डॅफ्नी सी लोबोचे कुटुंबाचे कोणी आसा जाल्यार दायकन मुखार या नामून दिसता तांचे पासोत आमी मागता भाऊ भयणीनो येदोळच तुमकां तेलशिल्ल्या प्रमाणे कुमसाराक वेवस्था स्टॉलाच्या फाटल्या कुशीन आसा दाव्या कुशीक तशेंच धार्मीक स्टॉल ग्रोट्ट्या लागीं आसा थंयसर वैयक्तीक मागण्याक मणिहारी आसात तुमच्या माथ्यार हात दवरून थंयसर मागतले आतां नोवेन जातच सर्व भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा तुम्ही आशीर्वादीत केले जेवण स्वीकार करीचे विनंती करता नोवेन जाल्लेंच मनादीक बाप अब्राहम मोठवे आराधन सोलोन व्हरतले सक्रामेंतांतल्या जेजूची आशिर्वादा आनी सांगात आमी बगुया फाल्यांय 9 मिसां आसात नोवेनाची आयताराय आसतली 13 तारखे मुसर नोवेन आनी 16 तारखेर वार्षिक फेस्ताचो संभ्रम ह्या सगळ्या संभ्रमा खातीर विशेष रितीन मागोवंक तुमचे लागीं विनंती करता तुमच्या मागण्याच्या आदारान सर्व भक्तिकांक जेजू बाळकाची आशिर्वादा फावो जावं दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा देव बरें करूं बाळू जेजू तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आपल्या आशिर्वादांनी बरों नोवेन करया आमी दिमी घाला मनशाच्या भुरग्या सांगाता राव समजो संतोष म्हणटा समी जेजू मनशाचो इस जावन जेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकन दैवीक मैस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण आवडलो आतां ताच्या पयत बाळपणांत मनशाक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता मोगाचेनो थोडो वेळ मौन रावया दोळे आमचे धांपया सर आमची मागणी आनी विनवण्यो त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया जो कोण म्हजे सरशी येता तो रित्या हातांनी पाटी वसोचो ना म्हळ्यार त्याच भावार्थान आनी बरवशान आज आमी हांगा आयल्या बाळका जेजू लागीं मागोवंक आमी आयल्या ताणें सांगल्लें आसा म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो त्या सुत्राचेर बरवसून आनी पातळी दवरून आज आमी हांगा आयल्या जेजू आमी मागल्लें सक्कळ आमकां दिता म्हळ्यार त्याच भावार्थान आमी हांगा आयल्या त्या दुखून मोगाचे न्हू सर आमची मागणी ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया आज प्रत्येक रितीन आमी मागता सक्कळ दानी पासोत जे कोणी आमकां गरजेंत पावला आमकां कुमो केला
तांचे पासून आमी मागता. तशेंच आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासून. आमच्या कुटुंबांत जे कितें कश्ट आसा, दूख आसा, समस्या आसा, ते सगळी आघडये बाळका जेजूक आमी समर्पण दिवया. जे कितें आमचे कुटुंबांत उणेपण आसा ते सगळे आमी बाळका जेजूक समर्पण दिवया. मागीर आमच्या भुरग्यां पासून आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार लाभून दी म्हण आमी मागया. बरी भलायकी बाळूक जेजू तांकां फावो करून दी म्हण आमी मागया. तशेंच आमी मागया परगांवांत वावर करनासच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून जे कोण कश्टोन आसा ते तांच्या फुडारा खातीर, तांच्या भुरग्यां बाळा खातीर ती परगांवांत कश्टोन आसात तांचे पासून आमी मागया. सबार यो जाणां काम नासतना कंगाल जाल्यात तांचे पासून आमी मागया. मागया जायते आमची भाव भयणी आस्पत्रेंत कुटुंबांत कश्टोन आसात, विविध रितीच्या पिडेंत वळख जाल्यात तांचे पासून आमी मागया. कुडीची पिडा जावं दी, आत्मीक पिडा जावं दी, मतीची पिडा जावं दी, डिप्रेशन जावं दी, खंयची हेर खंयची पिडा ती जावं दी, ती सगळी पिडा ह्या घडये त्या बाळका जेजू कडेन आमी समर्पण दिवन मागया. बाळका जेजू आमकां आपण गूण कर, आपण गूण कर. त्याच बावरताना मागया. सर आमची वैयक्तीक मागणी त्याच बाळका जेजू लागीं आमी समर्पण दी. खुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आनी देव सोपूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सोपूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सोपूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देव सोपूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळकाम चेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळकाम चेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळकाम चेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. हे आजंबाच्या जेजू बाळकाम आमच्या बेजार काळजाचेर एक आगुलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपोडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी खुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वरडूंच्याक सदां सर्वदा आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण केल्लें आसा. एक घडीपण मौन रावया. सर बरेपणा खातीर बाळका जेजूक काळजांत तावन आमी अर्गां दिवया. उपकारी काळजान सांगात आमी म्हणुया. ए बोवदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केली आय देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजो काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी
आणि तुजी कळनातली दैविक मजत सोडून दीत सस्तुती आणि महिमा जावंक तुका बाळक जेजू आमीन. देवाचो आशिर्वाद मागोंक आमचो मान आमी बागोवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. समी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सवेन जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आता आमी भोवपळी सक्रामेंताचें आराधन सुरू करूया. आयल्या बापा तुझी चरणी करजाक स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुझी चरणी करजाक स्तुती आराधना. देव तूं आमचो बहुदयाळ सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधना. Gesù Krista Paraclita Kertau stuti arada. Gesù Krista Mogalista Kertau stuti arada. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 आराधना. हालेलुया 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 हालेलुया. Povitrokmya Paraclita Kertau stuti arada. Atmya trautai Kurpen bertai Serpun kerta namaskar. Haleluya 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 Haleluya.
Alleluia, 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 तुझे दर्शनम कधी बाळो येसू आम्हा समेत जरा आशीर्वाद कर अंगतरा सगळ्या समेत काम नतलेल्या काम पावो आरती करचणे सगळ्या सुटला हालेलुया हालेलुया जेजू बाळो खरोच आमच्या मध्य कात हजर आसा आमकां दिसता केवल एक दवो गोवांचो उंडो पूण आमी दोळे दामता आसतना आमकां जाता तें दर्शन सर्गा संवसाराचो रचणार आमच्या मदें हजर आसा आमच्या काळजांत तो हजर आसा आमच्या भोंवतणी तो हजर आसा सर्गार तो आसा सगळ्या त्या सृश्टेंत जी महिमा आमकां परचळटा बाळोक जेजूची महिमा आमकां ह्या जाग्यार अनुभव जावन आसा पळय त्या अनुभवांत आमी रावया पळय साम पावला तें ताच्या अस्कत काय ती ताच्या पिडे शिडेन ताच्या कश्टान वरांनी देवाची सामर्थ्य देवाची बोळ देवाची कृपा वर्त्या तरान प्रकट जाली कित्याक साम पावल देवाच्या हजरपणान जियेलो धैर्यान तो सगळां सांगूंक लागलो ज्या देवाचो हांव जावन आसा त्या देवाची हांव सेवा करता त्या देवाच्या हजरपणांत हांव जियेता त्या देवाची कृपा म्हाका पुरो तोच सोमी म्हाका पुरो आमी मोगाच्यान तेंच म्हणया पळय सक्रामेंतल्या जेजूक आमी म्हणया तुंच पुरो सोमया तुंच पुरो तुजी कृपा म्हाका पुरो सोमया दुसरें कांयच म्हाका नाका तुजी कृपा म्हाका आसल्यार पुरो म्हजे कश्ट हळू जातले म्हजे समस्या पयस सरतले म्हज्या कश्टा दुखान सयत म्हाका संतोष आसतलो धैर्य आसतले बाळोक जेजूचें हजरपण आमी अनुभव करया कोणाक कितें बी घालून पुरो जाताल्यार उबे रावया येता थंयच बसयेत धरणीर सयत बसयेत कशें जाय तशें पवित्र आत्मा तुमकां सुचयता पवित्र आत्मा तुमकां एडवायस करता पवित्र आत्मा तुमकां सल्ला दिता त्या प्रमाणे पळय सक्रामेंताचें आराधन आमी मुंदरसून उरया आमी ह्या वखदां थोडो वेळ ताका अर्घ आनी होगळाप दिवन आमी वेळ करची अर्घ आनी होगळाप तुका बाळोक जेजू 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 आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगळाप तुका बाळोक जेजू बाळोक जेजू तुजें पुण्य क्षेत्र आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्घ आनी होगळाप तुका बाळोक जेजू ओ वर्त्या महिमेचो कार्मेल गुडो तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्घ आनी होगळाप तुका बाळोक जेजू ह्या नव्या वर्साचें फेस्त करचें भाग तुवें म्हाका फोव केल्ल्या पासत अर्घ आनी होगळाप तुका बाळोक जेजू हे फेस्ताचे नव्याना करूंक म्हाका तुवें जिवंत दवरलेल्या पासत अर्घ आनी होगळाप तुका बाळोक जेजू म्हज्या हाता पांयांक बळबळायकी दिवन आज सुरक्षीत हांगासर पैणकन येवंक म्हाका फोव केल्ल्या पासत अर्घ आनी होगळाप तुका बाळोक जेजू हांगासर तुजो संदेश तुजी उतरां आयकूंक म्हाका फोव केल्ल्या पासत अर्घ आनी होगळाप तुका बाळोक जेजू म्हज्या अस्कतकायेन सयत तुजी बोळ आनी कृपा परसळटा म्हणून तुवें म्हाका संदेश दिल्ल्या पासत अर्घ आनी होगळाप तुका बाळोक जेजू म्हज्या अस्कतायेन कश्टा अडचणींनी हांव नासायना बगार तुजी पदवी म्हज्या जिवितांत परजळटा म्हणून तुवें म्हाका सांगल्या पासत
म्हज्या जिवितांत एक नवो भरवसो तुवें दिल्ल्या पासत अर्गान योगलाभ तुका बाळोग ह्या पुण्य क्षेत्रांत वस्ती करच्या सर कार्मेलीत ह्या साकां पासत अर्गान योगलाभ तुका सुम्याची तांकां वर्त उजवाड दिवन ह्या पुण्य क्षेत्राद्वारे जेजू बाळकाचे भक्तीपण आमच्या काळजांत तुवें घाल्ल्या पासत अर्गान योगलाभ तुका बाळोग ह्या पुण्य क्षेत्राद्वारे आमच्या सगळ्या देशींत जाल्ल्या भावार्थाच्या नव्या समा पासत अर्गान योगलाभ तुका बाळोग बाळक जेजू तुझ्या भक्तीपणा वरवीं आमचो भावार्थ तुवें घट केल्ल्या पासत अर्गान योगलाभ तुका बाळोग आमची पातेणी तुवें थीर केल्ल्या पासत अर्गान योगलाभ तुका बाळोग आमचो विश्वास वाडयल्ल्या पासत अर्गान योगलाभ तुका बाळोग आमच्या कष्टा दुखींनी निराश जायन अशें देदस्पर जायन अशें मानसीक पिडेस जायन अशें तुवें आमची दुखां पसून काण आमकां बुजोवन आमच्या जिवितांत अजापां केल्ल्या पासत अर्गान योगलाभ तुका बाळोग हांगासर इतली प्रगती जावंक वाडावळ जावंक हांगासर दान दिल्या सोर दानी पासत अर्गान योगलाभ तुका बाळोग हांगासर वावरच्या आनी हर एका रितीन सेवा करच्या हर एका सेवकां पासत अर्गान योगलाभ तुका बाळोग हर एका व्हॉलंटियरां पासत अर्गान योगलाभ तुका बाळोग विविध थरांनी हांगासर कुमक करच्या त्या हिताचंतका पासत अर्गान योगलाभ तुका बाळोग आमच्या सर बेनिफॅक्टरांनी पात्रोना पासत अर्गान योगलाभ तुका बाळोग आमचो मोगन आमच्या खातीर त्याग सॅक्रिफायस करच्या परगांवांत आनी विदेशांत सयत वावरच्या सर आमच्या मोगाच्या दानी पासत अर्गान योगलाभ तुका बाळोग मोगाच्या नाम या देवाक अर्घ आनी होगलाभ दिवन आमी वेळ आमी करसी एक गीत गावन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाभ दिया तें गीत गायता आसतना तुमच्या काळजांत तावन बाळोग जेजूक अर्घ आनी होगलाभ दिया सर्व आमी सम्याक नावाढ्या संतसाची गितां गावया वर्ती ताची कृत्यांनी आढ्या उपकार आमी ताचो बावड्या सर्व आमी सम्याक नावाढ्या संतसाची गितां गावया वर्ती ताची कृत्यांनी आढ्या उपकार आमी ताचो बावड्या सरलो काणो ताळयो पेटोवन रचनाराक नावाढ्या सांगा गावया सरलो काणो ताळयो पेटोवन रचनाराक नावाढ्या एक सावन आमी धन्या देवा जय जयकार करूया एक सावन आमी धन्या देवा जय जयकार करूया कित्याक देव तो बरो रचनार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो रचनार करो ताचे ते उल्हास्या कित्याक देव तो बरो रचनार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो पोसनार करो ताचे ते उल्हास्या सर्व आमी सम्याक नावाढ्या संतोषाची गितां गावया वर्ती ताची कृत्यांनी आढ्या उपकार आमी ताचो बावड्या सर्व आमी सम्याक नावाढ्या संतोषाची गितां गावया वर्ती ताची कृत्यांनी आढ्या उपकार आमी ताचो बावड्या दोन्ही हात वयर कांताळया बेटया दोळे धांपून बाळोग जेसूचें दर्शन आमी घेवया सांजेन सांतेरे जावन जेजू बाळकाचें दर्शन जालें बाळोग देलचूक आनी आराम धरलें नव्या गितां ताळ्ळे मेळोवन रचनाराक नावाढ्या नव्या गितां ताळ्ळे मेळोवन रचनाराक नावाढ्या मधुर संगीतान किन्नारी वाजो स्तुती ताची करया मधुर संगीतान किन्नारी वाजो
नाका कित्याक देव तो बरो रचणार करो कित्याक ताका गाव्या कित्याक देव तो बरो रचणार करो ताचे ते उल्हास्या कित्याक देव तो बरो रचणार करो कित्याक ताका गाव्या कित्याक देव तो बरो पोसणार करो ताचे ते उल्हास्या सर्व आमी सोम्याक नावड्या संतोषाची गितां गावया उंचताची कृत्यांनी आण्या उपकार आमी तसो बावड्या सर्व आमी सोम्याक नावड्या वर्ती ताची गितां गावया वर्ती ताची कृत्यांनी आण्या उपकार आमी तसो बावड्या Alleluia, 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 Alleluia. तुमच्या स्ವಂತ उतराने जेजू बाळकाला घेऊन या जेजू बाळकाला घेऊन या जेजू बाळका गारावून धरा जेजू बाळका सोमोल काढ घ्या जेजू बाळका पटवून धरा तुमची कष्ट दुःख धरले ताका सांगा हात उभार तो तुमच्या आशीर्वाद घालतो तुमची दुःखा पुसून काढतलो तुमका धैर्य दितलो तुमका भरवसा दितलो भिये नका म्हणतलो भिये नका घाबर नका माझा तुझ्या संग तुझ्या विरोध उभारलेल्या खंचांच हातेर ते यशस्वी जाऊचे ना ते फोडून वेतले नाचतान वेतले हर एक अनवरा तुझ्या तान पैसे येतले हर एक कष्ट दुःख तुझ्या तान पैसे येतले तुका काम मिळतले तुका आशीर्वाद मिळतलो हर एक तराचा आशीर्वाद देवाचेर बात विश्वास कर हालेलुया 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 अर्गांत का होगळा तुका जय जय तुका हालेलुया 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 मोगाच्यानं बगले नसल्यांचे हात धरा दोगांचे पण दोळे धांपा बगले नसल्यांचे हात धरा आनी बगले नसल्या खातीर मागा बगले नसल्या खातीर मागा देखीन एकामेका आपडा आनी धरा हात धरा कोणी आसूं दी दोळे धांपा चिंता सगळ्या संवसारा खातीर तुमी मागून आसात म्हणून तुमच्या देगेन आसल्या खातीर मागा देवा घरगान योग लाभ दिया ह्या भावा पासत ह्या भयणी पासत ह्या पुण्य क्षेत्रांत तुमच्या हर एका भक्तिंगा पासत आमच्या सगळ्यांत आसा तो मोग जेजू बाळका आसा जेजू बाळका थंय आमी एक जावन आसा जेजू बाळकाच्या भोंवतणी आमी आसा जेजू बाळका थंय आमी आसा ताच्या काळजांत आमी आसा आनी तो आमच्या काळजांत आसा केदो व्हरतो एकवट आमचो जेजू बाळक आमच्या काळजांत आसा आनी आमी ताच्या काळजांत आसा आनी आमी ताच्या भोंवतणी आसा हे सगळो अनुभव आमी करया वय सांब पावलान सांगल्या बरी वय सगळो जेजू सगळो जेजू म्हज्या वयर आसा जेजू आशिर्वाद घालता म्हज्या भोंवतणी आसा जेजू म्हाका आरावन धरता म्हज्या भितर आसा जेजू तो म्हणजे थंय तो आयला हांव उबो रावलां तर जिवंत आसा तर ताची दया आनी काकूत ताणे म्हाका ताच्या दयाळ्यान जिवंत दवरला ताच्या हातांचेर ताळव्या हाताचेर हांव आसा ताच्या मोगाच्या वेंग्यान हांव आसा ताच्या उस्क्यार हांव आसा ताच्या खांद्यार आसा एका ल्हानशे शेडये बरी बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार तसलो अनुभव कर आमच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया आमच्या भाव भयणी खातीर मागया आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासत आमी देवा घरगान येवप या तांच्या खातीर आमी मागया आमी हात धरला त्या भाव भयणीक असत मात आमच्या कुटुंबाच्या सांदे गांवांत परगांवांत खंयसर आसल्यार जेजू बाळका लागीं आमी मागया परगांवांत आसल्या खातीर मागया विशेश जावन आज दीस दानीचो दान केल्ल्या खातीर आमी मागया तांचे देवान दिल्ल्या आशिर्वादांतले तांणी उदार मनान दान दिलां आनी तांकां 100 वंट्यांनी प्रतिफळ मेळोन हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मानवाता म्हणटा परिणकारा मरिल्लें दुसरें पत्र 9 वर्सर सव्या वडीत आनी जो कोण उदार मनान हस्त्या तोंडान तो दिता ताचे थंय ताका जाय असले सर आसता मात न्ही बऱ्या कामाक दुर्बळे धाकट्यांक पवी सभेच्या कामाक आनी समाज सेवा करूंक सयत बरोवन उमतोंच्या मापान दान दिवंक देव ताका फोव करता केदे व्हरते
केदे वरती देवाची महिमा जावन आसा, केदे वरती देवाची कृपा जावन आसा, केदे वरती देवाची सामर्थ्य दानी थंय दिसून येता. बाळोक जेजू त्या सर दानीचेर, हितचिंतकाचेर, बेनिफॅक्टराचेर, पात्रोनाचेर आशीर्वाद घालून म्हणून मागया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मगाच्यानो आज देवाच्या सामर्थ्य खातीर नियाळ करतना आनी एक ल्हानसो नियाळ आमी करया. तुमकां कोणाकी बसून दिमी घालून पुरो जाल्यार बसयेत, या उबे रावन आसल्यार बसयेत, या कदेलाचेर या तुमच्या बांकाचेर बसयेत, या धरणीर बसयेत. पण मगाच्यान तुमचो नियाळ मुंदरशी या थोडोच वेळ आमी नियाळ करया. म्हाका आयिल्लो नियाळ जावन आसा दानियेलाचो बूक. एसेकेल प्रवादीच्या बुका उपरांत आसा तो दानियल प्रवादीचो बूक पळयत पुस्तकान. दानियल बाबिलोनांत तो ल्हान व्हड जालो न्ही जावन तो एक जुदेव जावन आसलो. ताणें जेरुसलेमांत ल्हान व्हड जायचें आसलें. ताजी आवय बापूय ग्रेस्त मनशान जेरुसलेमांत आसलीं, पूण नेबुकदनेझर रायान जेरुसलेम देवाळ देसवाड केलें मात न्ही. थंयसर जुदेवांची सगळ्यांचे दाकां मोळे आनी तांची शेतां भाटां सगळीं देसवाड कर. थंयसर आसल्या वडिलांक सगळां लगाड काडलें. म्हणजे दानियेलाच्या आवय बापायक सयत लगाड काडलें. आनी दानियेलाक ल्हानशा भुरग्याक, वाटच्या तरणाट्या भुरग्याक तांणी घोड्याच्या पांयांक बांदून म्हणल्या बरी बाबिलोनाक वयलें. आनी दानियेला सांगता सर तरणाट्यांक, आनी ताचे पैकी दुसऱ्या तरणाट्याची नांवां आमकां वाचूंक मेळटा दानियेलाच्या बुकांत. हनानिया, मिशायल आनी आजारिया. हनानिया, मिशायल आनी आजारिया. नेबुकदनेझर राय जावन आसलो, इतलो क्रूर राव जावन आसलो की त्या दाळाचो तांचो इस्रायलाचो राय जावन आसल्या झेडेकियाक ताणें वोण वेलें ताच्या सर बायले भुरग्यां सवें बाबिलोनाक. थंयसर ताच्या दोळ्या मुखारच ताच्या भुरग्यांची तकली कापली ताणें आनी ताचे दोनी दोळे ताणें कोंकले. आनी ताच्या उपरांत ताका त्या दाकांचो मोळ्यांत आसलेलो घाणो गुंडोवंक ताणें दवरलें. हात पांय बांदून घाणो गुंडोवचें काम करीचें पडलें. रायाक असली परिस्थिती जाता आसतना लोक सगळो भियान कामतलो आनी बाबिलोनान नेबुकदनेझर रायाची सेवा करतले आनी ताच्या रावळेरान थंय हांगासर दिल्लें काम करतले. पूण नेबुकदनेझर राय क्रूर जावन आसलो तरी बुदवंत तरणाट्यांक, ह्या दानियेलाक, हनानिया, मिशायल आनी आजारिया असल्या तरणाट्यांक तो बरें शिकप दिता. तांच्या बाबिलोनाची भास शिकयता आनी थंयच त्या गांवांत आसलें तें विज्ञान तांकां शिकयता. आनी झूज मांडूंक कशें झुजचें आनी झुजच्याची मांडवळ वेलावरी कशें करचें तसलें विज्ञान सायन्स तांकां तो शिकयता. आनी तांची नांवां सयत बदलिता. दानियेलाचें नांव बाल्ताजार म्हणून बदलिता. हनानिया, मिशायल आनी आजारियाचें नांव शाद्राक, माशाक आनी अबेदनेगो म्हणून बदलिता. आनी त्या वेळार तुमी चिंतीत त्या तरणाटे भुरगे वाडटा आसतना आवय बापूय मेल्लें दूख, आवय बापूय नात, भाऊ भयणी कोणी नात म्हणलें दूख, आनी परकी गांवांत आसा म्हणलें दूख, तांकां जेरुसलेम ना म्हणलें दूख, आनी हर एक रितीन कश्ट हांगासर ह्या गुलामा बरी काम करीचें, दिल्लें खाण खायचें आनी तांकां अशुद्ध जाल्लें खाण खावन तांकां संवय ना. पूण हे अशुद्ध असलें खाण खावंक इन्कार करतात. देवाक भेटेना तसलें खाण, बॉम्ब्यांक, मुर्त्यांक इल्लें खाण सयत खावंक ते इन्कार करतात. म्हळ्यार भुकेले ते केवळ तरकारी जेवण मात्र ते जेवतात. देवाचे 10 उपादेश ते बरे करून बाळतात. दिसाक 7 फावटी मागणें करतात अशें पवित्र पुस्तकान सांगलें बरें. आनी अशें ते जियेत आसतना तांणी निरासव येत असलें, देदेस्पर येत असलें, पूण तांणी तांकां संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिलें आनी देवाच्या उपादेशा प्रकार जियोन 7 फावटी तांणी मागणें केल्ल्यान दानियल, शाद्राक, माशाक आनी अबेदनेगो ती देवाची पदवी आनी महिमा आमी पळयता. नेबुकदनेझर राय तांकां मुर्तेक पुजा करूंक, मुर्ती पुजा करूंक, बंब्या पुजा करूंक वत्तड घालता आसतना ते इन्कार करता आसतना त्या तरणाट्यांक शाद्राक, माशाक आनी अबेदनेगोक हात पांय बांदून उज्याच्या आगट्यांत उडयचें म्हणून रायाचें फर्माण जालें. मात न्ही राईस तांकां स्वता आपोवंक दान म्हणटा. आज हांवें व्हरतो उजो केला, तुमी जर तर त्या किन्नराचे वसंत्र वाजयता आसतना, ढोल घुमट वाजयता आसतना जर तर तुमी मुर्त्यांक आडपडानात, तुमकां हांव त्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतलो. कोण तुमकां म्हज्या हातांतलो आनी त्या उज्याच्या आगट्यांतलो निवारीत अशें म्हणटा आसतना त्या तरणाट्यान दिल्ली जाप आमी वाचूंक मेळटा. दानियल प्रवादीच्या बुकांत 3ऱ्या वसरान 6 बाबडीर, राया ह्या विशयांत तुका आमी जबाब दिवची गरज ना. ज्या देवाची आमी सेवा करता, त्या देवाची आमी जावन आसा, त्या देवाच्या हाजरपणांत आमी जियेता, तो देव आमकां निवारतलो. ताळये भेटून देवा गर्गांनी ओकळाप दिया.
मोगाच्या न्हू ह्या भोपोई सक्रामेंतांत आसा बाळोक जेजू तो तुमकां निवारतलो. हजारिया शाद्राक माशाक तसलो भावार्थ तुझे ते म्हजे ते आसा जय आमचे अस्कत काय त्या तरणाट्यांक असली अस्कत काय ते गुलाम परकी गांवांत आसात. नेबुकदनेझार राय बळवंत राय ताजे सोजेर ताजे शिपाय तांचे भोंवतणी आसात. तांचे हात पाय बांदून उज्याच्या उक्त्या आकट्यान उडोवंक तयार आसात. तरी ते म्हणटात ज्या देवाची आमी जावन आसा त्या देवाची सेवा करता त्या देवाच्या हजरपणांत आमी जियेता तो देव आमकां निवारतलो. मुंदरसून तितलेंच म्हणना राया एकादा वेळा आमचो देव आमकां निवारिना जायत जाल्यार हे मात्र सत तुमी जाणा जा आमी मात्र तुज्या मुर्तेची पुजा करचे ना. आतां ताळयो भेटोन आतां मगाच्यान ताळयो भेटोन गेले कस जातात कित्याक देव निवारिना जाल्यार देव म्हाका तत्वार कश्ट अनवरां समस्या दिल्यार भुकेंक पडल्यार म्हजें काम गेल्यार म्हाका कॅन्सर पिडा जाल्यार म्हाका पेंटाची दूख असल्यार म्हाका समस्या जाल्यार काजर जिवितांत म्हाका भुरग्याचें देणें दिना जाल्यार हांवें मागिल्ल्या बरी म्हज्या भुरग्यांचे काजर वेळार जायना जाल्यार हांव तुजी सेवा करतलो. सोम्या जेजू बाळोक जेजू ताळयो भेटोन देवा करता आनी होपळा पिया. हालेलुया. मोगाच्या न्हू तेन्ना देवाची सखत पदवी आमचे थंय परगटणे घेता. रायाक इतलो राग आयलो ती उतरां आयकून 7 वांट्यांनी तें उजो सुट्टीक केलो ताणें. आनी चड डामार वतलें आनी चड तेल वतलें आनी चड लांकूड घालें व्हड उजो जालो आनी ह्या त्या गायकी हात पाय बांदून त्या उज्याच्या आकट्याक उडयले. आनी आमी जाणा कितें जालें घेवन ते उज्याच्या आकट्या उडयतना ह्या उडोवच्या पयलीं देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन सुरू करतात. सर्वेस्परा देवा आमी तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. आमच्या पुर्वजाच्या देवा आमी तुजी स्तुती करता कित्याक आमच्या पुर्वजांनी पातक केलें देखून तांकां कश्ट मेळ्ळे पूण आज आमी तुजी स्तुती करनासा तरी आमकां ह्या क्रूर रायाच्या हातांत हें सगळें सोसूंक मेळना पूण तरी देवा आमी तुका अर्घ आनी होगळाप दिता कित्याक तूं आमकां निवारोवंक शकताय. अशें ते अर्घ आनी होगळाप दिता आसतना मोगाचें न्हू ते एक जण थंयसर आसले नेबुकदनेझार राय पळोवन आसा केदाळा ते गोबर जातले की म्हणून उलपोन गोबर जावच्या बदलाक तो थंयसर पळयता उज्याच्या आकट्याक ताका उडयल्ल्या वेळार तांच्या हाता पांयांक बांदिल्ले दोरयो सांकळी सगळे उलपोन गेल्यो. हे तरणाटे ते एक जण सोलोन आसात मात न्ही तो पळयता आनी एकलो थंयसर उज्याच्या आकट्यान सोलोन आसा. कोण तो मनशा पूत बाळोक जेजू ताळयो भेटोन देवा अर्घ आनी होगळाप दिया. हालेलुया. राय अजाप जाता कितलो वेळ उजो जळल्यार तेच एक जण उलपोन गोबर जायना मातनी आनी एकलो थंयसर आसा. पोरण्या तेस्तामेंतांचो मोगाचें न्हू बाळोक जेजू तांच्या सांगाता सोलोन आसा. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी इश्टा इश्टीनं तुमच्या जिवितांत कितले कश्ट येवंक पुरो कितले अनवर येवंक पुरो कितले समस्या येवंक पुरो कितले ताळणी येवंक पुरो कितले ओडणी येवंक पुरो जेन्ना देवाचो उडास करतात देव तुज्या सांगाताच आसा तुज्या बगल्यांत आसा तुज्या सांगात आसा तुज्या काळजांत आसा आनी तूं ताच्या काळजांत आसाय. असलो अनुभव आमी करया मोगाच्यान आमी दोळे धांपया. मोगाच्यान आमी निराश जावचें नाका. आमच्या अस्कत गायत देवाची पदवी ती परगटणे घेता. देवाची सकत ती उसवाडा घेता. देव आमचे द्वारे वावरता. उज्याच्या आकट्यान सयत वय तांणी देवाक महिमा दिली देखून नेबुकदनेझार राय सयत बदल्लो. तांणी तांकां भायर आपयलें आनी ताणें म्हळें शाद्राक माशाक आनी आबेदनागो आनी दानियल असो देव जावन असो नीज देव म्हणून निजा देवाचें आराधन केलें. आमच्या दुस्मान सयत मोगाच्यान निजा देवा वळखूंक लागतले तेन्ना आमी निराश जायनातल्या वेळार डेस्पर जायनातल्या वेळार भियेनातल्या वेळार खरी एका कश्टान वरांनी मोगाच्यान जेजू बाळोक आमच्या सांगाता आसा म्हणून आमी पातयेवया. त्या जेजूक आमच्या जिवितांत आमी आपोवया. बाळोक जेजूक आमच्या जिवितांत आपोवया. तो आमची पिडा गूण करतलो आमचे कश्ट हळू करतलो. कोणाक काम ना तांकां काम फाव करतलो. अर्थीक अडचण्यांत आसल्ल्यांक तांच्या अडचण्यांतले भायर काडटलो. सर्गुक्तकान तांचेर आशिर्वाद घालतलो. जेजूक आमच्या जिवितांत आमी आपोवया. बा येसु देवा बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಸಂಗತ ಗವ್ಯ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಭರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ
ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಚಿಂತೆ ಭಯಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಭಯಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಗಲು ಬೇಗನೆ ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಮಾಡಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಮಾಯನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು Experience the showers of grace upon you. The Lord is showering His grace upon you. Experience the grace of God flowing in your life like floods of grace is flowing into you. कुरपेचे वाळ तुझे ते वळण असा कुरपेचो वाळ तुझे ते वळण असा कुरपेचे वारे वादळ तुझे ते वळण असा कुरपेचे वारे वादळ येऊन असा कुरपा तुका आरावन असा दानियाला बरी शाद्राक मशाक अबेदनागो बरी कुरपा तुका आरावन धरता तुझी भिरांत गावचेनी सगळी पयसरता भिरांत गावचेनी आनी मुखार पयसरता कसलीच भिरांत तुका ना कसलीच गावचेनी तुका ना कसलेच आपदही तुका ना सगळे तुका समजता देवाची मांडावळ स्वीकार करता स्वीकार कर देवाची मांडावळ हालेलुया 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 मोगाच्यान तुमचे दोन्ही हात तुमच्या माथ्यार दवरा आनी दोळे धांपा तुमचे हात माथ्यार दवरतासतना जेजू बाळक ताणें उबारलेलो हात तुज्या माथ्यार दवरला म्हण तुमी नियाळ करा माथ्या तावन पांयां पर्यंत तुमच्या कुडींत कसली पिडा असल्यार बाळक जेजू गुणकर नासा ताची कुरपेचो शिवर तुमच्या माथ्यार देंवता कुरपेचो पावस तुमच्या माथ्यार देवन आसा वय तुमकां तुमचे माथे जड 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 जाताले कानान कितें कितें आवाज आयकतलो एक खंत बेजाराय आसली राती न्हीद पडवना सारकी न्हीद पडना भिरांत दिसता कवजणी जाता अपधैर्य जाता जीव घात करया म्हण बघता थोड्या जाणांक असो जेजू तें सगळें तुज्या तान खाण व्हरता संतोष दिता पवित्र आत्म्याची देणी तुजे थंय वळोन येतात पवित्र आत्म्याचें फळ तुजे थंय परसळता मोग संतोष शांती मोग संतोष शांती मोग संतोष शांती अनुभव करा तुज्या मोतीन मोग संतोष शांती अनुभव करता आसतना हर एक खंत बेजाराय दूख अपधैर्य आनी नाका जाल्लें कितेंय पिंतुरां पळयल्यां तुवें आनी ती मतीन घोळटात पोजनी पिंतुरां पोर्नोग्राफी ह्या तुजे इतल्या वायट करणी करची हेरांची पातकां सगळीं तुज्या मतीन जावन भायर सरतात वय तुवें केल्लीं पातकां परतून परतून तुका दसतात जेजू म्हणटा तुज्या पातकां खातीर हांव खुरसार मेला तुजे पातकां खातीर हांव खुरसार मेला म्हणजे अमोलीक रक्तान तुजें मन नितळ करता जेजू नितळ करता आसतना तूं ताका समर्पण दी तुजें मन सगळें तो नितळ करून दी राग हगे मसर जिद्द सगळें वचून दी केवल मोग संतोष समाधान मोग संतोष समाधान आनी तसो बाळक जेजू तुका दिता पवित्र आत्म्याचे दुसरे घोस फळांचो घोस
सोसणीकाय दयाळाय बरेपण, सोसणीकाय दयाळाय बरेपण, सोसणीकाय दयाळाय बरेपण. सोसणीकाय येता तुझ्या कुटुंबात तुजो घोव पी येता जाल्यार, या तुजो घोव तुवें सांगलें आयकना जाल्यार, काम करनातलो आळशी जाल्यार, तुका विश्वासी न्ही जाल्यार सोसणीकायेन तूं तुका सांबाळटाय. तुज्या बायले तें कितें उणेपण आसल्यार तूं सोसणीकायेन तिका पळयताय. तुज्या भुरग्यां बाळान तें कितेंय सोडवणें आसल्यार सोसणीकायेन तूं सोंसताय. तुज्या नात्रांतय असले उपाद्र उपराटी नडतें तें पोकरीपणां सगळीं तूं सोसूंक जाता, सोसणीकायेन सोंसताय. आनी तुजें तें चड आनी चड बरेपण, चड आनी चड बरेपण आनी दयाळाय येता. तुजें तें दयाळाय दया दिसता तुका, सगळ्यांची दया दिसता, पिडेस्तांची दया, कश्टातल्यांची दया, तुज्या भुरग्यांची दया. वय सगळ्यांची दया दिसून तांचे खातीर मागताय. शिकच्या भुरग्यां खातीर 10वी परीक्षा शिकच्या भुरग्यां खातीर, PUC करच्या भुरग्यां पासून नर्सिंग, दाक्तेर, मॅनेजमेंट कितें शिकतात ती भुरगीं CA शिकून पास जायचे म्हण चिंततात, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात, PhD करतात, सगळ्यां खातीर दयाळेन सोसणीकायेन तांचे खातीर मागताय. चड आनी चड बरीं कामां तुज्या जिवितांत वळटात. घरांत तूं एक आशिर्वाद जाताय, बेसांव जाताय, कित्याक सोसणीकाय दयाळाय बरेपण. वय जेजू बाळका म्हाका दी म्हण मागा, जेजू बाळका म्हाका दी ती सोसणीकाय, दी म्हाका ती दयाळाय, दी म्हाका तें बरेपण. पवित्र आत्म्या म्हाका फोव कर, आनी फोव करता तुका पवित्र आत्मा. वय पवित्र आत्मा तुका फोव करता. तिसरो घोस, त्या फळांचो तिसरो घोस विस्वासीपण, सादेपण आनी स्वादामान. विस्वासी रावताय तुज्या काजारी जिविताक. तुज्या बेसाक, तुज्या अहंकारीपणाच्या निष्कळपणाक तूं विस्वासी रावताय. तुज्या विधव जिविताक, विधूर जिविताक, हे उतर प्रायर कोणी तुका कितलो अन्याय केला जाल्यार कुटुंबाच्या संध्यांनी, भाव भयणींनी तूं विस्वासी रावताय. तुज्या कुटुंबाक विस्वासी रावताय, तुज्या भावार्थाक. आनी तुजें तें आसता सादेपण. गर्व अहंकार तुका सोडवेता, गर्व आनी अहंकार तुका सोडवेता. सगळां बक्षिताय, सगळां लागीं राजी जाताय, माया मोगान येताय. आनी तुजें तें स्वादामान येता. कसलीय वायट सवय, बिडी, सिगरेट, सोरो जावन दी, कितें वायट पळोवनचें जावन दी, तुजे इतल्या वायट करणी, हेरां सांगात वायट करणी, कितेंय काजारा पयले संबंध सगळे तुका सोडवेता. वय तुका जेजू गुण करता, जेजू गुण करता. वय जेजू तुका गुण करता. माथ्या तावन पांया पर्यंत तुज्या कुडीची हर एक पिडा गुण करता. आनी आतां तुज्या हात काण बगले नासल्यांच्या बुजांचेर दवर, ह्या बगले नासल्यांच्या बुजांचेर दवर आनी हेरां खातीर माग. प्लीज कीप युअर हँड्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पीपल नेक्स्ट टू यू. जेजू बाळो तुज्या थंय येत आसतना, तुज्यार आशिर्वाद घालतना तूं आशिर्वादाची एक हातेर जाताय. तूं कोणा खातीर मागताय तांचेर आशिर्वाद येता. बुजय तूं तांकां. जेजू म्हज्या भावांक भयणीक बुजय, तांचे दूख पयस कर. काम नासल्यांक काम फाव कर जेजू. आर्थीक अडचणी नसल्यांक, खावंक जेवंक उणें आसल्यांक जेजू तांकां सगळें मेळाशें कर. तांकां तांचे म्हणल्यार फ्लॅट वेळार जायशें कर, तांचे म्हणल्यार घर जायशें कर. तांणी बांयक म्हणटा जाल्यार बांयत बरें उदक मेळाशें कर. सरसमार कसलेच समस्या आसल्यार पयस कर. तांच्या जाग्याचे घराचे धाकले जावन जाल्यार धाकले जायशें कर. हर एक तरान कामां समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल जेजू बाळका. हांगासर आयिल्ल्यांक कोणाकच रित्या हातांनी पाटी घाली नाका जेजू. तुजें आशिर्वाद आमकां समेस्त फावो कर. आतां आमी हात जोडया आनी जेजूचें आशिर्वाद जोडूंक तयार जावया. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವೋ. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವೋ. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವೋ. ಯೇಸುವೇ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನೋ, ಯೇಸುವೇ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನೋ. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವೋ. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವೋ. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನನಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವು. ಯೇಸುವೇ ನೀ ಮುಕ್ತಿ
ಮುಟ್ಟಿದಾತನು ಯೇಸುವೆ ನೀ ಮುಟ್ಟಿದಾತನು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಳೆಯಲು ಪಾಪದಿ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಳೆಯಲು ಪಾಪದಿ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು ದೇವಾ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿಂದೆನ್ನ ತುಂಬಲು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೆನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೇಸುವೆ ನೀಕ ರಕ್ಷಕನು ಯೇಸುವೆ ನೀಕ ರಕ್ಷಕನು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತನು प्रार्थूया ये देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुताच्या कष्टा मरणाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून जेजू बाळकाचें नवेन करून जेजू बाळकाच्या वर्त्या फेस्ताक आमी तयाराय करता आसतना या बोपोई सक्रामेंता तावन आमा समेस्तांचेर तुजी दया दाखय आमच्या कश्टान वरांनी आनी आमच्या अस्कतकाये सयत तुजी सामर्थ्य तुजी पदवी आनी तुजें बोळ आमकां फावो कर आनी अशें ह्या संवसारांतलें जिवीत तुज्या मनाक आनी मैमीक जेजू बाळकाच्या एकवटान जियो सासना ताका रूप पळोवचें भाग तूं आमकां फावो कर जो जियेत आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना भाऊ भयणीनो हे आराधन सोलोन वेल्ल्या मनादी बाप एब्राम एसबिडी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा सक्रामेंतल्या जेजूची आशिर्वादां तांचेर आनी तांणी सेवा दिवच्या डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की ह्या रितीर मंदिरेचेर सदांच आसूंदी म्हणून आमचे मागणें जावन आसा थँक्यू फादर थँक्यू देव बरें भाऊ भयणीनो आशिर्वादीत केल्लें जेवण तयार आसा तुमी स्विकार करून वेचें आनी आज दाणी पासोद मागता आसतना सर रितीन आदार दिवच्या हर एकल्या की आमी परत देव बरें करूं म्हणटा जेजू बाळकाची आशिर्वादां मागता निमाणें कंदार
जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे मागानी तुमी घेतल्या बसयले सोम्या तुवें मागा आनी तुमी घेतल्या बसयले सोम्या तुवें घेवन आयल्या हे रिते हा धाड आमकां तुजे कुरपे सोवे घेवन आयल्या हे रिते हा धाड आमकां तुजे कुरपे सोवे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे मोगाळ पुता सोवेन आमकां मरी आशिर्वाद देव आमकां भगवान क्रिस्ताचे कुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.